कार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. खासगी टॅक्सीवाल्यान केले कोफुसांव. सांकवाळे 3 गाडयांचेर ठोकली गाडी. एक पर्यटक आनी कॅब ड्रायव्हराक केलो जखमी. गोंयच्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांची मौज मस्ती. गरमेंतल्यान थाकाय मेळोवपाच्या बोवाळांत वतात खोल दर्यांत. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान बुडपाचो धोको, पूण आयकनात सेफ्टी गार्डाची सुचोवणी. निमणो केरळांत पावलो मान्सून. फुडल्या सप्तकांत गोंयांत लावपाक शकता हजेरी. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अपघात वाडत आसात. गिरायकां ओडपा खातीर टॅक्सीवाले सर्त करतात. तातूंत खासगी टॅक्सीवाले वांटेकार जाल्यात. अशाच एका फॉर्च्युनरवाल्यान कोफुसांव केलें. सांकवाळे बिरेस्तारात 3 गाडयांचेर आपली गाडी व्हरून ठोकली. हातूंत एक पर्यटक आनी कॅब ड्रायव्हर जखमी जालो. फॉर्च्युनर गाडयेचो धनी दाबोळी विमानतळार पाविल्ल्या पर्यटकाक आपली कार कॅब म्हण दिवपाचो आशिल्लो. ताची मस्तेपणां ताका बुजलीच. ताचे बरोबर हेरांकय भोगचें पडलें. आमी आसात सांकवाळ हांगा आनी हांगा पळोवंक शकता की एक फॉर्च्युनर जी एअरपोर्टार एक पॅसेंजर कलेक्ट करपाक वयताली. हेणी नियरली 7 गाडयो अश्यो म्हणटात, पूण सद्या हांगा 4च गाडयो आमकां दिसून येता. बिकॉज गाडयेक मारीत अशी कंटिन्युअसली मारीत येयले. बिकॉज पॅसेंजर जे एअरपोर्टार आसले त्या कलेक्ट करपाक वयतालो. आनी पळोवपाक गेल्यार ही प्रायवेट गाडी आहा. ही खंय तरी रेंट कार दिताले अशें लोकांचें म्हणणें, आनी ते ओनरानूय कबूल केल्लें आसा. आनी दुसरें पळोवपाक गेल्यार जे हांगा 4 गाडयो ज्यो हांगा आहात, तितले एक जी वॅगनर आसली ही टोटल डॅमेज जाल्ली आसा. आनी तितले भितर पॅसेंजर जे सगळ्या गाडयांनी आसले सुखरूप आहात. पूण फक्त पळोवपाक गेल्यार हांगा एक जो वॅगनरीचो ड्रायव्हर आसलो हो टोटल डॅमेज इंजर्ड जाल्लो आसा. आनी खंय खुबूच मार लागलो आसा. ताका सद्या GMCन तशेंच जे मायनर बाकीचे पॅसेंजर आसले तांकांय GMCन धाडलेले आसा फर्दर ट्रिटमेंट खातीर. पूण मेजर जो वॅगनरीचो जो ड्रायव्हर आसलो ताका मार लागलो आसा. आनी दुसरें म्हणटा ते हांगासले लोकांचे आनी तशें ड्रायव्हरांचें म्हणणें आहा की हे ज्यो गाडयो आहात ह्यो ओवर स्पिडीन वयतात, जे भाडें मेळचे खातीर एअरपोर्टार फास्ट पावतात, आनी तशेंच परत तांकां ड्रॉप करपा खातीर जेणे करून परत एअरपोर्टार पावपा खातीर. सो हेचेर खंय तरी एक नजर आसची पुलिसांची आनी RTOची अशी लोकांची मागणी. तेजेकडे कंट्रोल जावना. कोण कितली स्पीड आसा स्पीडीन म्हाका दिसता 120 करे. ताच्याकून मागीर क्रॉस आसा 120 क्रॉस आसा. मागीर तेजेकडे कंट्रोल जावना केला आनी डायरेक्ट व्हरून तेणी हेजेर मारली व्हरून आनी चान्सूच ना रेडे. फूल हालूंक लागली गाडी. तेवटेन जाली समजी मारली व्हरून गाडी. शकना तो हय न्हू. ते लायन मारलेली आसा. ही बी सगळी दिसता ती सारकी पूण वायट लायन आहा. तेच्या भायर कोणी येवंक शकना. तेच्या भायर येवन तेणी ओव्हरटेक करून गाडयेक मारला. फर्स्ट त्या अर्टिकाक हेका मारली वॅगनरीक. मागीर वॅगनरीन ताका मारले आनी फुडें येयले आनी मागीर दुसऱ्या गाडयेक मारले तेणी. कळ्ळें न्हू. आनी बाबा आतां तो गोळ्या येता म्हणून नाटकां करता. आतां वचपाच्या तयारीन ना तो. ताका मातसो पळया सारको. अरे 2 गाडी ही आता फॉर्च्युनर न्हू त्या सायडीन आनी कसली गाडी आसलेली. आनी हांव म्हाजी पोलो गाडी हांव वयतालो पणजे. सो ती मदल्यानसून येयली पण ते घेऊन गेले. आनी कट मारल्या बरोबर लेफ्टान येना म्हाकाय घेऊन वयता तो. कितच्या गाडयांक मारले न्ही? कितच्या गाडयांक मारले? ऑलमोस्ट 4 गाडयांक मारला. 4 मारून थंय गेला. आणि तसं ते गाडी पलटी गेली भायर काडपा खातीर आमी गाडी उलटी केला. आणि ती फॉर्च्युनर कशी येतली गाडी एअरपोर्टार वयताली ती. आणि तुम्ही सगळे ऑपोजिट हांव म्हाज्या फाटोफाट आहा. ना वॅगनर एक कस्टमर येयलो. तो चुकून मोबायल येवचो म्हणून तो हांगा दाबोळी एअरपोर्टाचेर पावलो. सो ती एक वॅगनर वयताली हांगासून. वॅगनर वयताली आनी फुडल्यान त्या सायडीन एक प्रायवेट गाडी फॉर्च्युनरान वॅगनरीचेर मारून मागीर वॅगनर येवन अर्टिकाचेर येवन बसलो. आनी तसोच तो ही आमची ती फॉर्च्युनर घेवन गेलो आनी कोणाची मारून ताका डॅमेज केला. सो कितच्यो गाडयो डॅमेज जाल्यो टोटल? टोटल आता तर म्हाका दिसता ही वॅगनर तर ती टोटल लॉस जाल्या. मागीर म्हणजे बारीकशे येताना मारून एक सायड गेल्या. सो 4-5 गाडयो 4-5 बारीक स्कुटरिंग उडयले म्हणटात. आता कितल्या उडयन ते कळना. कित्याक कितें फास्ट वयतालो कितें सांगलें तेणी? तो म्हणटा ती गाडी खंय रेंटल खानोळची गाडी खंयची रेंटल गाडी. पूण ती प्रायवेट गाडी आहा. तो ड्रायव्हर कितें म्हणटा तो कस्टमर खंय लँड जाला म्हणून तो बरो 120 क्रॉस आसलेलो खंय. म्हणजे तेजे फाटल्यान गाडयो आसलेल्यो पळय ते सांगता. एयरपोर्ट जा रहा हूं. एयरपोर्ट गाड़ी देने के लिए जा रहा था. रेंट कार. बोलो. प्राइवेट गाड़ी है. रेंट कार क्यों दे रहे थे? इतना स्पीड में जाता है. बुलाया था कस्टमर बुलाया था. अच्छा है. इतना स्पीड में जाता है. ऐसा स्पीड में जाने का ओवरटेक करके जा रहा था. बराबर नहीं. मैं तुमको पीछे से देख रहा था. तो सर अपना क्या बोलते हैं वो लैंड हो गया था सर. लैंड हो गया था वो, इसलिए वो मतलब लाइट लैंड हो गया था. सब इधर लैंड किया था.
स्टेयरिंग घुमा ही नहीं सर, क्या करूँ? नहीं घुमा सर। कोई क्या थोड़ा बच्चा भी जा सकता है ना? जी सर। लाइट लाइन हुआ इसलिए आप जल्दी जा रहे थे. हाँ फ्लाइट सर. ऍक्सिडेंट हो आता हे सगळे एअरपोर्टाचे रेंटा गाडी दितात प्रायव्हेट ते प्रॉब्लेम करता ओव्हर स्पीड मारता हे रोडाचेर त्या खातीर हो प्रॉब्लेम जाता आणि सगळो रस्तो घेवन ते चलतात गाडी सायडीक एक लँडा चलता जाल्यार ताका ओव्हरटेक करून चलत वयतात. कित्या खातीर भाड्या खातीर हे फास्ट हय भाड्या खातीर सोडटात आनी दुसरी भाडी कलेक्ट करपा लागून. सो आता कितक्यो जाणांक कितक्यो गाडयो अशा 4 गाडी हे जाल्या खंय सगळे टोटल. ओके कोणाक लागला? तो एक गाडी सामकी वॅगनर सामकी काबार जाली न्हू ती. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. आयचे तरणाटे फकत सरकारी नोकऱ्या फाटल्यान धांवतात आणि एकदा नोकरी मेळ्ळी काय आपलेच धुंदेंत रावतात. नोकरी भाकरी आणि छोकरी मेळ्ळी काय तांचे जिवीत एकेच फासकेत रंगता. पूण समाजात डेनिस फेर्नांडिसा सारखे लोक आसात, समाजीक लागणूक मानून वावुरतात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. गांवांतलो एखादो भुरगो जर बऱ्या तरेन शिकलो सावरलो जाल्यार तेजो बेनिफीट हो गांवांक खंय जाता. आनीक म्हणूनच गांव जर शिकलो जाल्यार गांवचो डेव्हलपमेंट बरो नेटान जाता अशी बरीच विचारशील लोकांची म्हणणी आसा. पूण कांय लोक आयज अशेय आसात की शिकले सावरले उपरांत किंवा गव्हर्मेंट जॉबा लागल्या उपरांत ते फक्त नोकरी भाकरी छोकरी आपल्या इतल्याच मर्यादे पुरते उरता आनी त्याच बरोबर ते आपल्या परस कोण वयर सरचो न्ही अशाय पद्दतीन ते वेगवेगळे नाटकां आनी रणनिती आपणायता. पूण खऱ्या अर्थान तो सामाजीक तकलेचो मनीस जर आसत जाल्यार आपल्याक जें कितें मेळटा तातूंतलें कांय कॉन्ट्रिब्युशन तो सातत्यान गांवा खातीर करीत आसता. टेनिस ह्या मनशान आपल्या कांय सवंगड्या सोबत ताणें जवळ जवळ लोलये पंचायत वाठारांतले 1/2 किलोमिटर इतले अंतराचे सुमार 3 व्हळ निवळ करून जाग्यार घातले. ह्या व्हळाक जवळ जवळ 1/2 ते 1 मिटर ते 1.5 मिटर कांय कडेन माती भरिल्ली आशिल्ली, कांय कडेन शेताकय माती भरिल्ली आशिल्ली, जाल्यार कांय कडेन लोलयांच्या चर्चे कडेन आशिल्लो फामाद उदकाचो फोंड आसा तोय फोंड उस्पान ताणें बऱ्योचश्यो पावसाक ज्यो प्रॉब्लेम जावपाच्यो गजाल्यो निवळ करून एक प्रकारे हांगासर ड्रेजिंग सिस्टम जाग्यार घातल्या. लोलये पंचायत वाठारांतल्या डेनिस फर्नांडिसान नवे पिळगेन देख दिवपा सारखे काम केला. लोलये पंचायत वाठारांत आशिल्ले 3 व्हाळ ह्या तरणाट्यान आपल्या कांय सवंगड्याक बरोबर घेवन नितळ केल्यात. लोकांनी ह्या व्हाळांनी बाटल्यो आनी कोयर उडोवचो न्हय अशें मागला. आयकात. लास्ट म्हाका दिसता 10-15 वर्सां जालीं हो व्हळाक कोणें हात लावूं ना. ही माती येवन फकत भरोन पडटाली. माती भरोन आयज ती 1.5 मिटर पासून वयर पावली. दुसरें हिंगा मुखार आतां मधुमस आहा, वॉटर पॉंड आहा, एक लागून हेचो वॉटर पॉंड आहा मधुमस, ती मधुमस पुरोन पडली. सो जायते फावटी आमी हे ग्रामसभाक आमी उलयताले, सदां तांकां अलर्ट करताले बाबा हें काम करपा जाय, ही शेतां साफ करपा जाय. इवन आमी आतां ती रोयना जाल्यार पासून फुडें केन्ना आमकां एक फावटी परतें ही शेतां रोवूं पडत म्हूण तांकां सदां रिक्वेस्ट करतालें. पूण हेजेर तितली कोणें लक्ष घालूं ना. तेमी कितें प्लॅन केल्लो आर कितें तें आमकांय खबर ना. पूण म्हाका दिसलें बाबा आतां हांव एवरी टायम वेकेशना येयलें तेन्ना कितें नाल्यार कितें करता. सो म्हाका थोडो टायम आहलो, आमचे लागीं चड टायम ना. सो आतां ह्या मुगे वेकेशना हांवें तो आतां हांव ह्या एप्रील मे म्हयन्या घर पावलो म्हूण हांवें तें डिसिजन घेयलें आनी एक इनिशिएटीव घेवन हो ओळूस केलो. मागीर थिंगा आनीक व्हळ आहा मुखार पास्काली व्हळ म्हण आहा, तोय आख्खो पुरोन तितूंक सारक्यो बाटल्यो आनी सगल्यो लोकांगे वेस्ट गार्बेज आनी हिंगा पासून सगल्यो आतां लोक जाय त्यो बाटल्यो आनी पर्सनल वेस्ट हाडून हातूंत डंप करताय. लोकांनी एक मातशें चिंतपा जाय बाबा हें आमगे नेचर तेमी सांबाळपाक, हें एकट्याको सांबाळपा जायना, हें सगल्यांगेलें कॉन्ट्रिब्युशन आसपा जाय. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, श्वेता गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय हे पर्यटन राज्य. जायते पर्यटक गोंयांत मौज मस्ती करपाक येतात. गरमेंतल्यान थाकाय मेळोवपाक लोकांची दर्यार उपाट गर्दी पळोवपाक मेळटा. राज्यांत पावसान हजेरी लायल्या, देखून दर्याच्या उदकाची पातळी वाडल्या. दर्यांत वचूं नाकात असो सल्लो दिवन लेगीत पर्यटक आपले ते खरे करतात. पळयात कोलवा बिचा वयलो रमेश नायक रावताचो खाशेलो रिपोर्ट. आज आमी आसात हे कोलवा बिचाचेर आसात. कोलवा बिचाचेर तुमी पळयले कडेन आसा जी दर्याची जी उदकाची पातळी जी आसा ही वाडपा लागले कडेन आसा. आनीक हांगा ट्युरिस्ट कोणाले आयकना. आज तुमी आमचे फाटल्यान पळयतात आमचे फाटल्यान उदक कशें आयल्यान येत ते, पूण लोकांक हांगा भंय सुद्दां ना की बाबा उदका फुडें आमी खेळची न्हू म्हणून. हांगा जे
लोक आसात तेणी सुद्दां हांकां सांगले की दर्या वयली वयर सरा म्हणून. पूण हांगा हे जे ट्युरिस्ट आसात हे वयर सरपाचे पळयतात. हांगा ल्हान ल्हान भुरगीं सुद्दां हांगा उदकां खेळटात आनी एक वटेन दर्याची जी पातळी आसा उदकाची वाडटा आनी पयरूच एक वॉर्निंग दिल्ली. पूण हांगा ही जाय तशी हे लोक जे आसात हे पाळनात. कित्याक हांकां हांगा फक्त उदक नाचपा जाय, उदकांत खेळपा जाय. गरमे दीस आमी जाणात की ह्या दिसांनी गरमी चड जाली आनी गरमी जातर एक उदका शिवाय जायना. पूण खंय तरी सरकाराची जे रिस्ट्रिक्शन आसा हे तेणी पाळोवंक जाय आनी हे पाळना जातर एक अशी नाका असले कावस मागीर जाता. आज इतली सांगोन सुद्दां आज हे पळय कितें करता जाल्यार हांगा आतां सगळ्या दर्याची पातळी वाडल्या. आतां तुमी ल्हार पळयल्यात जी दर्याची देख आसा ती सुद्दां ओडोन आज सामकी तडे पावले कडेन आसात. पूण खंय तरी हांगा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय. आनी आमी मागतात की जे लायफ गार्ड आसात हे लायफ गार्ड ह्या लोकांक सांगतात तरी पूण ते आयकनात. पूण हांगा खंय तरी कोस्टलाची जे पुलीस आसात हेणी येवन हांकां मातशें रिस्ट्रिक्शन घालपा जाय. ना जाल्यार वायट कितें जातलें आमी लास्ट पुलिसेक गाळी मारतले. हेचे खातीर मागतात की बेगीच्या बेगीन हे जे ट्युरिस्ट आसा हांकां हांगच्यान वेकेट करचें, कुशीन काडचें आनीक तितले डिस्टन्सा भायर दवरचें. कित्याक उदक वाडोवन आज खंय पावलें तें पळय. आमी सगळे कडेन थंड रावली म्हण जालें. खंय तरी मातशी एक स्ट्रिक्ट लावन ह्यो ऑर्डरी ज्यो आसात ह्यो पाळपाचे प्रयत्न करपाक जाय. हमें गोवा में आने में 2 दिन हो गए और यहाँ पे आए लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि हम थोड़ा सा एंजॉय नहीं कर पाए. वहाँ पे खड़े भी थे तो पूरा पानी नीचे आ रहा है. तो डेंजर है, बहुत डेंजर है. यानी अपन नॉर्मल भी खड़े रहे तो पानी पूरा डायरेक्ट यानी पैरों के ऊपर से जा रहा है. ओके, तो आप अभी ऊपर आए हैं. हाँ हाँ, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके. ये कोलवा बीच है, ये फेमस बीच है गोवा का. अच्छा, और पहली बार आए तो बहुत एंजॉय किए. अच्छा लगा. पहली बार आए यहाँ? हाँ, पहली बार आए. कैसे लगा गोवा? बहुत अच्छा लगा. और यहाँ पे लेकिन एक देखा है बीच में कि यहाँ पे कुछ ऐसा 2-2 मिनट में यानी लहरें जो है वो आगे आगे बढ़ती जाती है. ओके, तो बच्चों को आप लोगों ने निकाल दिया ना? हाँ, बच्चों को तो हमने आगे लाए ही नहीं. हमने बस एंजॉय किया थोड़ा आगे और फिर आगे. तो पानी बढ़ रहा है? पानी बहुत बढ़ रहा है. हाँ, इसलिए तो वापस जा रही है. ओके. बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे. टाइड्स बहुत हाई है. मजे आ गए. हाँ, अभी इतना मजा करने को नहीं मिला आपको आज हाई टाइड होने के हाई कारण. टाइड है. हाँ, फिर भी बहुत मजे आए. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. ग्रामसभा घेऊन वाढीव टॅक्सांक मान्यताय मेळोवपी बोगमाळो ही गोंयांतली पहिली पंचायत. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगले. बोगमाळो पंचायतीन कमर्शियल टॅक्स आनी पंचायत वाठार वाडोवपाचो निर्णय घेतला. पंचायत आत्मनिर्भर जावपाचे दिकेन हे पावल अशेंय ताचें म्हणणें. खास ग्रामसभा घेवन कमर्शियल टॅक्स आणि पोरण्या बिल्डिंगा वयलो कर वाडोवपाचो निर्णय बोगमाळो पंचायतीन घेतलो. लोकांक विश्वासात घेवन आणि थळावो आमदार आणि पंचायत मंत्री माविनाचे मजतीन पंचायत वाठार विकसीत करपाचो हावेस पंचायतीन दवरला. आमचो हेतू असो आहा प्रत्येक पंचायत स्वताचे आपले फंड्स जनरेट करपाक तांकां ताकद आसपा जाय आनी तेणी पयले आपले कर्तव्य फुलफील करपा जाय. ताका लागून आमचे सरकारान एक आदेश दिल्लो की आमी हे बी जे आसात हाऊस टॅक्स आहा, कमर्शियल टॅक्स आहा आनी बाकीचे जे रेवेन्यू तेंचे अजून कलेक्ट जायना ते कलेक्ट करपाचे आनी जे इतले वर्सां केन्नाच रिविजन म्हणल्यार ते जावना ते रिविजन जाले उपरांत हाऊस टॅक्स इतले ठरावीक जो स्लॅब आमी ठरयला फॉर डिफरंट टायप ऑफ पंचायत ते प्रमाणे तेणी इन्क्रीज करपाचे. आनी म्हाका खूश भोगता की आय थिंक बोगमालो पंचायत इज द फर्स्ट पंचायत टू टेक अ ग्रामसभा लोकांची परवानगी घेवन हाऊस टॅक्स जावन दी कमर्शियल टॅक्स जावन दी फर्स्ट टायम जो इंट्रोड्यूस जाता ते वेवस्थीतपणे हे कलेक्शन जातलें. पर्यटन नदरे मुखार दवरून उपक्रमांचेर भर दितले अशें सरपंच संकल्प महालेन सांगलें. तशें जालें जाल्यार पंचायतीची येणावळ वाडटली आनी ही येणावळ वाडली जाल्यार गार्बेज टॅक्स आमी उणो करतले अशें उतरे सरपंचान दिलां.
सो नवो आमी चार्ज घेतल्या उपरांत चडांत चड लास्ट टर्माचेच मेंबर हांगासर आहा 3-4 मेंबर लास्ट हेचेच आसा आनी थोडे न्यू जॉइन जाला आमकां. सो तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमी लोकां मुखार गेले की हो पॉसिबल वे आहा वेरीन वी कॅन टॅप रेवेन्यू. सो कमर्शियल टॅक्स इम्प्लिमेंट करपाचो. मागीर जी ओल्ड स्ट्रक्चर आसा अरावंड 403 हे ओल्ड स्ट्रक्चर आहा वेरीन दे आर पेईंग जस्ट अरावंड 100 रुपीज 250 रुपीज अशें आहा. सो तांकां आमी सोदून काडले, तांकां कॉन्फिडन्सान घेतले. ग्रामसभा एक घेतली, तेच्या भितर आमी असेसमेंट घेतले. परत स्पेशल ग्रामसभा ह्या संडे घेवन सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक टॅक्सिंग जायना आनी आमचो गांवचो जो लोक आहा तांकां कसो त्रास जावचो ना ह्या गजालीची काळजी घेवन सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हो टॅक्स असेसमेंट आनी एनहेन्समेंट हो प्रोसिजर सगळ्या मुखार हाडला. आनी त्या मदतीन एक व्हडलो जो मेजर नल्ला आहा तो क्लीन केलो. आनी फुडें आमचो विचार आहा सरा वांगडा आमी बसून विचार करपाचे की कशे बॅकवॉटर्स आमी तेजे टुरिजम कशें प्रमोट करतले. कित्याक बोगमाळो इज टुरिजम बेस्ड म्हटल्यार इकॉनॉमी आमची टुरिजमाचेर चलता. सो टुरिजम कशें अट्रॅक्ट करतले, न्यू टुरिस्ट कशे, बरे टुरिस्ट कशे अट्रॅक्ट करतले हेचेर आमचो विचार आसतना लोकांनी तितलेच कॉपरेशन दिवपाक जाय. आतां हो रेट वाडोवपा खातीर आनी अनेन्समेंट असेसमेंट करपा खातीर लोकांनी मेजरली आमकां सपोर्ट केला. असोच सपोर्ट लोकां कडल्यान जाय. येत्या त्या काही दिसां भितर बोगमाळो भितर येत्या त्या 5 वर्सां भितर मेजर ड्रास्टीक चेंज डेव्हलपमेंट वायज दिसतले इतलेच सांगपाक सोदता. फिगर वायज हाऊ मच इट विल बी डबल्ड अप? इट विल बी डेफिनेटली डबल्ड अप. कित्याक कॉमर्शियल टॅक्स म्हणटा तो आमकां नासलोच. सो इट विल बी डबलिंग अप हे करून. आनी गार्बेज जनरेशनूय आमचें बऱ्या पैकी जाता. सो वी आर इन प्रोसेस. जर जालो जाल्यार हो जर टॅक्स आमी डिसिजन घेतला तर जालो जाल्यार लोकांक ते रिलॅक्सेशन दिवपाक सोदता जो गार्बेज टॅक्स आमी घेता. सो जर मॅच जालें आनी बऱ्या पैकी आमचें जनरेशन जालें, रेवेन्यू जनरेशन जालें जाल्यार वी वील टेक अ स्टेप अहेड इन डिक्रिजींग द गार्बेज टॅक्स वीच वी आर करंटली टेकिंग. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोलये काणकोणचे कार्पेंट्री कॉमन फॅसिलिटी कम प्रोडक्शन सेंटर सध्या वादग्रस्त जाला. लाकडां चिरून दिवपी ही सरकारी भोंगसाळ. पूण लोकांनी कापपाक हाडिल्ली लाकडां वर्सां जावन गेलीं कशाय कशी उडयल्ल्यान थळाव्यांक अडचणीचें जाला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. लोलये काणकोण हांगासरल्या लाकडाच्या मिल्लाचो विशय कांय दिसां पयलीं बऱ्याच पैकी गाजलो आनी आतां हे मिल्ल आजुनूय खंय ज्या पद्दतीन शिस्तीन जाग्यार पडपाक जाय ते पडच ना. कारण मिल्लाच्या मुखार जो जागो आसा त्या जाग्याचेर बेशिस्तपणान लाकडां हाडून दवरल्या. ह्या लाकडाक लागून सद्याक असो प्रश्न आसा की जो हांगासरलो मेन पैंगिणी बाजारांतल्यान वाड्यार गेल्लो रस्तो आसा त्या रस्त्याक तेकोन ही लाकडां आसा. जेन्ना ह्या वाड्या वयल्यान गाडी येता किंवा वयता तेन्ना 2 गाडयो जर मेळ्ळ्यो जाल्यार हांगा सायड दिवपाक सारकीच मोठी खास्ती काडची पडटा. खरें म्हटल्यार हो विशय ह्या मिल्लाच्या अधिकाऱ्या बरोबरच ह्या रस्त्याच्या संबंदीत आशिल्ल्या PWD खात्यान उलोवन जाग्यार घालपाक जाय आशिल्लो, पूण तशें जायच ना. होच प्रश्न जाल्यार दुसऱ्या वटेन जे हे मिल आसा ह्या मिल्लाचेर जेन्ना एखादी गाडी लाकूड घेवन येता ती जर गाडी घेवन आयली जाल्यार ती टर्न मारप खंय हो मोठो प्रश्न. आनी हांगासर खास करून देंवती आशिल्ल्यान ती गाडी रिवर्सां देंवयतलो जाल्यार ती सारकी प्रॉपर जायना. हेवटेन लाकडाक लागता तेवटेन आनी खंय लाकडाक लागता. आनी अशा पद्दतीन हांगासर हे जे बेकायदेशीर लाकूड हाडून दवरला ताचो एक दुविधा प्रॉब्लेम तयार जाल्लो आसा. कांय लोकांनी हांगासर अशी स्थिती करून दवरलेली आसा की जे लाकडाचे कांय कॉन्ट्रॅक्टर आसात ते लाकूड हाडटात दवरपाक जागो ना म्हणून ह्या गव्हर्मेंटाच्या डिस्पेन्सरीच्या फुडलो जागो इनडायरेक्टली आपल्या कब्जान घेवपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न. कारण लाकूड केन्ना चिरू पडो पूण मेळ्ळें की तें हाडून हांगा दवरप अशा तरेच्या वृत्तीक लागून ही आतां परत एक फावटी मिल बदनामीच्या वाट्याक येयल्या. आतां एक गाडी मारली हेका जबाबदार कोण आहा सांग म्हाका. आतां आमगे पळय भुरगीं थोडी वयता फास्ट वयता थोडी हे वयता पण ह्या तर रुका मारून मेलो न्ही जाल्यार फाल्यां साकून गव्हर्मेंट पळयतलो काय हे पळयतलें सेंटर सांग म्हाका. आनी मागीर पळय पयर फाटीं ते लाकूड काडपाक एकटो पडलो तरी पूण तो साल्वार आनी तेंगेलो स्टाफय एक फावटी लाकडां बरोवन हे आजून हे जाल्लो तो तेंगेलो स्टाफ आहा तितून. म्हणजे हिंगा हाडून हे लाकूड कोणी घाला लोकांनी घेतला ह्या एक इंचार्जाक केन्ना सांगला इंचार्ज मरे तेका टायमींग ना खंयची लाकूड घालपाक टायमींग ना तेगे मेन म्हणल्यार खंयच्या टायमार लाकूड घेता आनी तेका हांवें कितले फावट सांगला आतां 1 वर्स जालें ह्या लाकडाक तो हातूय लायना हेचेर हेच घेयना. कितले फावट सांगला तेका. आमकां फाल्यां साकून गाडी देंवयत जाल्यार एक तूं पळयता कितें गाडी देंवोवपाक मेळटा रिवर्स तूं गाडी देंवयता जाल्यार तेगे लाकडां लागता.
हितून इंचार्जान भर घेवपाक न्ही बाबा तूं लाकूड सारकें दवर ना हांव पार्टीचेर हें काय ना पार्टी मिस्टेक ना मेन म्हळ्यार इंचार्जा मिस्टेक हितून मेन म्हळ्यार हांगा गाडी लाकूड सारकें दवरपाचें जागा गाडी घोवणोवपा हेंच ना आतां तुवें तो पळय दाखयता हें पावल तें पळय रोडाच्या 1 मीटर पळय हें लाकूड खंय आहा तें पळय आनी फाल्यां गाडी घातल्यार खंय भायर घालपाचें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. भारतीय खेळा प्राधिकरण आणि सॅपेक टॅक्रो फेडरेशन ऑफ इंडियान 7 आणि 8 जुनाक नावेलीच्या मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियमात भारतीय दादले आणि बायलो सॅपेक टॅक्रो पंगडाची निवड सुरू केली. पळयात. बऱ्यापैकी गेली 20-25 वर्सां सॅपेक टॅक्रो गोंयांत आसा आनी सॅपेक टॅक्रो गोंया भितर सुद्दां आमी अनेक सब ज्युनियर सिनियर अशे अनेक चॅम्पियनशीप घडोवन हाडल्यो आनी गोंया भितर आमी क्वॉलिफाय इन 8 भितर केन्ना नंबर 1 केन्ना नंबर 2 नंबर 3 असे अनेक प्लेस फावटी आमी घेतला. पूण गोंया भितर सुद्दां भरीव कामगिरी आमच्या संस्थेनी केल्ली आसा. भुरगीं भक्कम टीम तयार जाल्ली आसा आनी आयज सुद्दां आमी आमची टीम आख्खी भारताच्या टिमी बरोबर गोंयचे प्लेयर बी नॅशनल गेमी भितर सज्ज आसात. नॅशनल गेम जेन्ना जातली तातूंत भितर आमी सहभागी जातात आनी आमकां कॉन्फिडन्स आसा की आमची भुरगीं जी आसा ती खंयच्याय पद्दतीन मेडल हाडटली आमकां विश्वास आसा. मनोहर पर्रीकर ह्या स्टेडियमाचेर हें सिलेक्शन जाता आनी ऑल इंडियाचे प्लेयर हांगा आयज आमची आपली कला दाखोवन तेंच्या भितर सिलेक्शन जातलें आनी हें सिलेक्शन जावन त्यो एशियन गेम खेळपा वयतले तांकां हांव शुभेच्छा व्यक्त करता आनी आमच्या गोंयचें नांव वयर काडपा खातीर आमच्या ह्या प्लेयरांनी बरी मेहनत घेवची आनी आमकां ज्या गांवांत ते खेळपा वयतले आमच्या देशा भायर तर तेंच्यांनी अवश्य बरी कामगिरी दाखोवन आमच्या ह्या भारताचें नांव वयर काडचें अशी तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी आयज मुद्दम म्हाका आमच्या ऑल इंडिया चेअरमॅन बाबू कवळेकरान मुद्दम आपोवन हांगा 2 शब्द उलोवपा दिल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. और यहाँ पर जो हमारा कैंप लग रहा है अभी नेशनल कोचिंग कैंप जो कि 17 मई से स्टार्ट हुआ था और ये 16 जून तक हमारा कैंप चलेगा. ये कैंप जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है जो अपकमिंग एशियन गेम्स हैं जो कि हांगझोउ चाइना में होने वाले हैं उसकी सिलेक्शन के लिए हमारी ये तैयारी चल रही है. और यहाँ पर अलग अलग राज्य से सभी खिलाड़ी जो बेस्ट खिलाड़ी हमारे जो यहाँ पर आए हुए हैं और इन्हीं के बीच अभी आज हमारा एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन ट्रायल भी होने वाला है. उसमें एक हमारी टीम भी बनेगी और अपकमिंग जो हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए भी आज टीम का सिलेक्शन होना है. जिसके लिए हमारी सैपेक टैक्रो फेडरेशन से हमारे सिलेक्शन कमिटी के सभी सदस्य यहाँ पर आ चुके हैं. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, श्वेता गांवकर आणि निखिल जल्मी. निमणो केरळात मान्सून दाखल जालो म्हणजे पावसाचे सुरवातीचेर परिणाम करपी सगळे घटक अनुकूल उरले जाल्यार फुडल्या सप्तकांत गोंयांत पावसाची शक्यताय वाडटली. आता ईस्ट सेंट्रल अरबी दर्याचेर आशिल्ले चक्रीवादळ बिपरजॉय फुडल्या 24 वरांत आनी खर जावपाचे आसा. गोंयचे दर्यादेगेपासून सुमार 800 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या परिभ्रमणाचो हवामानाचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना. पूण ताका लागून पावस सुरू जावपाक कळाव जावं येता. पूण अशें जावपाची शक्यताय सामकी उणी आसा अशें IMDन म्हटलां. बिपरजॉय चक्रीवादळ जावं येता खर सद्याक गोंयच्या दर्यादेगेपासून 850 किलोमीटर पयस. गोंयाचेर ताचो परिणाम जावचो ना. चक्रीवादळाक लागून मॉन्सूनाक जावं येता कळाव. फुडल्या 2 दिसांक राज्यांत हवामान गरम आनी दमट उरपाची शक्यताय आसा. शुक्रारा कांय वाठारांनी 1-2 फावट हलको पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दर्यादेगेर रावपी लोकांक आनीक थोडे दीस पावसाची वाट पळोवची पडटली. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतले. खोल दर्यांत गेल्ल्या बोटधन्यांक परतून देगेर येवपाचो सल्लो दिला. 12 जून मेरेन बोटधन्यांक दर्यांत वचचे न्हय अशी सुचोवणी दिल्या. शुक्रारा हवामान गरम आनी दमट. 9, 10, 11 वेर कांय वाठारांनी हलको पावस. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 27 डिग्री सेल्सियस. 9, 10 वेर येल्लो अलर्ट. खोल दर्यांत गेल्ल्यो बोटधन्यांक परतून देगेर येवपाचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.